आता विषय म्हणजे एक दोन तीन दीस पयलो जो अपघात जाल्लो आमच्या दोनापावल युनिव्हर्सिटी रोडाचेर आणि त्या अपघातान काही मर्यादा ज्यो आसा म्हणजे काही कायदे पळय आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या संदर्भात ते खंय तरी आयज चव्हाट्याचेर येवपाक लागले आणि जेचेर चर्चा करपाची पाळी येयली. पयलीं आमी सगळे आरोप करताले, सगळ्यो गोष्टी बरोबर आसल्यो बाकीचे विषय घेवन आणि डीलर जे संदर्भान हांवें पयलीं पत्रव्यवहार सगळो केला की डिलरां कडेन जे पळय सगळे रजिस्ट्रेशनाचे हेचेर जे पळय पावर दिल्या सरकारान ते खंय तरी घातक ठरता. आणि आतां आमी पयरचो जो एक्सिडंट जर पळयलो जाल्यार ते तितूंतल्यान स्पश्ट जाता की ह्यो गोष्टी कशा मार्गान वयता आनी कशे जीव घेवन ठरता पळय ते सगळ्यो गोष्टी उघड जाल्ल्यो आसा. आतां ह्या संदर्भान पयरच्या अपघाताच्या संदर्भान आमी जे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट ताका एक हांवें पत्र बरयलां पळय आनी ह्या इन्सिडंटामुळे जे पळय परिस्थिती जाल्या आनी डीलर जे पळय आहा ह्या डिलरांनी आनीक सब डिलर बेकायदेशीरपणान अपॉयंट केल्या गोंयभर फोर व्हिलरी किंवा टू व्हिलरी विकपाक. हेची चवकशी डायरेक्टरान करची म्हणून मागल्या हांवें. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे कायद्या प्रमाणे जे आतां बावरिया मोटर्स पळय आहा तेंच्यांनी विदावट रजिस्ट्रेशन ट्रेड सर्टिफिकेटीचेर जी पळय गाडी दिली पळय त्या संदर्भानूय सगळे चवकशीचे आदेश दिवचे अशी मागणी केल्या. असिस्टंट डायरेक्टर त्या ज्या जुरिडिक्शनान जो शोरूम येता थंयसर तेणी चवकशी करप आसता शोकॉन नोटीस काडून आनी मागीर फुडें जो रिपोर्ट तयार करून डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक दिवपाचो आसता आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान ते डिसिजन घेवपाचें की बाबा सस्पेंड करप कॅन्सल करप परमिशन काय ना पळय. हे मोटर व्हेकल एक्टाचे सेक्शन 44 आहा हितून क्लियर मेन्शन केल्ल्या 33 ते 44 सेक्शनां पळय जी आहा ही रजिस्ट्रेशनाच्या संदर्भान वेगवेगळे कायदे सगळे तितून मेन्शन केल्ल्या सेक्शन 42च्या अंडर बी. तेन्ना सेक्शन 42 तर क्लियर सांगता की विदावट फिटमेंट ऑफ नंबर प्लेट HSRP गाडी हँडओव्हर करप ना. हे सगळ्याचेर चवकशी करची. डिलरांची आयज जी मस्ती वाडल्या गोंयान तेचेर वारंवार आवाज उठयत आसता तेन्ना तेचेर खंय तरी कायदो कडक करपाची आयज आवश्यकता आसा. सब डिलरांची इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा कारण माशेलान टू व्हिलरीन एक अपघात जावन परत थंयसरूय एक निश्पाप बळी गेल्लो आसा. राज्यान आयज आमी पळयले जाल्यार डेली एक्सिडंट रजिस्टर जाता. कारण कितें आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट पळय जो आहा तो सरकार सिरियस पळयनाय तेका लागून आमकां सर्रासपणे उघडपणे आयज एक्सिडंट डेली पळोवपाक मेळटा. कंजेशन वाडता दिसान दीस. जितले रस्ते बांदता तितले इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी पडता. आयज आमी ते स्विगी पळयता किंवा ते डॉमिनोज पिझ्झा हे वेगवेगळे पळया हे भायल्यो गाडयो टू व्हिलरी घेवन गोंयान येता त्यो गोंयान एक्चुअली 12 म्हयन्यान रजिस्टर जावंक जाय सेक्शन 47, 49 अंडर म्हणून त्यो कोण तेचो पाय पोस कोणा कडेन ना. बिंदास आमचो गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयान रावन वापरता. तेचेर कितें तरी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें त्या संदर्भान की तांकां टॅक्स लाया म्हणून गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे जणू की ते मागीर येवचे ना हांगा टॅक्स भरचो पडलो जाल्यार म्हणून तेचेरूय आजून कांय कार्यवाही ना. मागीर BH सिरिजान ज्यो गाडयो रजिस्ट्रेशन पळय जावपाक लागल्या तेचो मोठ्या प्रमाणान गैरवापर जाता. 2 वर्सां तांकां टॅक्स 2 वर्सां उपरांत तेंच्यांनी टॅक्स भरूंक जाय नाल्यार दिसाक 100 रुपया प्रमाणे तेंच्यांनी फायन भरपाक जाय. तेचे संदर्भान पत्र बरयलां की तुमी ते चॅक करा गाडयो. बँकेच्या अधिकाऱ्यांक बी पळय दिल्या हे बंद जावपाक जाय. एक सरकारी अधिकाऱ्यांक दिता पळय ती फेसिलिटी ते बरोबर आहा पुणून बँकेच्या अधिकाऱ्यांक बी कित्याक ती बंद जावपाक जाय. अश्यो विविध गोष्टी ज्यो पळय आहा ह्यो सगळ्यो बरयल्ल्या. मागीर त्याच संदर्भान पुलिशेकूय एक पत्र बरयल्ल्या की एप्रोप्रिएट सेक्शन जे पळोवंक आमकां मेळना पयरच्या एक्सिडंटान लायिल्ले ते एप्रोप्रिएट सेक्शन तेंच्यांनी लावचे अशी आमी थंयसर मागणी केल्या. दुसरी गोष्ट म्हणजे काल जो हायकोर्टाचो वर्डीक येयलो सदांच हांव सांगता की हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट देशान आसा म्हणून आयज लोकशाही जिवंत आहा आनी खंय तरी तेचो दुरुपयोग करपाची लोकशाही घटना तर मानपाकूच तयार ना. आतां जे सद्याचे सरकार जे पळय आहा केंद्रान आनी गोंय राज्यानूय जे भारतीय जनता पार्टीची सरकार आहा
ती खंय तरी घटना मानपाक तयार ना म्हणून तांकां खंय तरी ही एक सणसणीत चपराक आसा इलेक्शन कमिशनाक जे बावले जाला केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकाराच्या हातींतले जे बावले जाला हांकां सणसणीत चपराक। आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें आसा की कितली संवेदनशीलता रवी नायका बद्दल आसा भारतीय जनता पार्टी हेच्योय मर्यादा काल खंय तरी सगळ्यो कालच्या हितून उघड जाल्ले आसा हांगासर। कारण अध्यक्ष जो आहा दामू नायक हाका 15 तारखेक हांवें पत्र बरयल्लें स्पश्ट आनी त्या पत्रान आमी नमूद केल्लें की माथानी साल्डाणांक जसो त्या वेळाचेर जो न्याय लायल्लो तो रवी नायकाच्या संदर्भान लावचो आनी ताका जाता तितले बेवन पोज हाडपाक बी निवडून तेंच्यांनी काम करचें, पावलां उखलचें निवेदन दिल्लें अध्यक्ष पक्षाच्या। आनी तरी खंय तरी इलेक्शन डिक्लेअर करपाक चाल ढकल जाली, खंय तरी सरकारचो हितून रोल आसता, सरकारान ते फॉलोअप करपाक जाय योग्य तरेन। न्यायालयाचें स्वागत करता कालच्या निर्णयाचेर आनी तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की ज्युडिशियरी लोकशायेन जी ज्युडिशियरी आहा ती म्हत्वाची आसता, की कायद्याकून श्रेष्ठ व्हडलो कोण ना, ते सरकार जावं किंवा आनी कोण जावं म्हणून कायद्याकून श्रेष्ठ कोण ना हे तेंच्यांनी कालच्या निर्णयान जे दाखोवन दिलां तेचें आमी स्वागत करता। आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे जो पळय आतां रवी नायकाचे जो अन्याय जाला तो खंय तरी आतां सुदरोवपाक पक्षान पावलां उखलची पडटली। आयज फोंडा भागान निवडणूक करणारे कोण, निवडणुकी चॅलेंज करणारे कोण आनी कितें ही सगळी पार्श्वभूमी लोकांक खबर आसा। आनी मुख्यमंत्र्याच्या आतां एक कसबपणाक लागतले, जी आश्वासनां पळय दिली 100 कोटी फोंड्यान मोडटा, फोंडा सिटी स्मार्ट करता, सगळ्या आश्वासनां येता ते आतां निवडणुकी पर्यंत कितली पूर्ण जाता, कितें जाता म्हणजे स्वताहून ओडून घेवप आंगार अशा रितीन हे सगळे ओडून घेतलेले आहा। विकास आतां फोंडाचो जावचो पडटलो, हॉस्पिटलां जे मुद्दे आहा वेगवेगळे हे थंयसर करचे पडटले सरकाराक। आमी कोर्टाचे परत एकदां स्वागत करता आनी लोकशाही जिवंत दवरपाक घटना जी आमची आहा, जे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह एक पळय जो आहा हो खंय तरी जिवंत दवरलो म्हणजे तेजें म्हत्व कायम दवरलें कोर्टान, हे पळोवन आमी कोर्टाचे धन्यवाद हे करता। तुमकां कितें विचारपाक जाय? सुदीप बाब, तुमी म्हणलें हे कोर्टाचें आपूण स्वागत करता आनी सरकाराची चपराक म्हणलें तुवें आनी निवडणुका ही, आनी तुमी अशेंय म्हणलें हे निवडणूक रद्द करपाक खंयचे लिंक आशिल्ले सगळे लोक जाणाक, जाल्यार ही सरकारची चपराक कशी जाता सरकारचेर? पळय कितें आसा न्हू, काल जेन्ना दामू नायकाचो स्टेटमेंट पळयतालो अध्यक्षाचो की आमी शॉक म्हणून सगळे, हे शॉक बी कांय ना। हांव स्पश्ट सांगता 2 तारखेक हांवें मुख्यमंत्र्याक रातचो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला आनी मुख्यमंत्र्याक हांवें स्पश्ट शब्दान सांगलां की कोर्टान आमी उपस्थित आसले बेरेस्ताराक जेन्ना आर्ग्युमेंट चलतालो तेन्ना, आनी ज्या तरेन जजान पळय जी सिरियसली सगळी निरक्षणां पळय ती केल्लेली काडलेले क्वेरीज काडलेल्यो तेचे सॅटिस्फॅक्शन करून घेतलेले, ऑपोजिशन बाजूनय केल्ले किंवा आमचे सत्तेच्या इलेक्शन कमिशनाच्या सरकारच्या वाटेन जे पळय मांडलेले मुद्दे पळय ह्या निरीक्षण करतना बॉडी लँग्वेज एक कळटा, ती जजाची कळटाली स्पश्ट की ही एक हे जातलो म्हणून हो निर्णय इतिहासीक निर्णय येतलो। त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्या कानार घातलेले म्हाका दिसना व्हडले हे कशें, पूण तांकां कितें आसा पयलीं पळय हांव तुका तेच स्पश्ट करता की तुवें म्हटलें चपराक कित्याक म्हणटा की पयलीं तांकां दिसतालें की आमकां विजय पयसा फोंड्यान म्हणून तेंच्यांनी कितें आहा तेंच्याच पक्षांतल्या लोकांनी कुरघोडी करपाक हे पेटिशन फायल केल्ले। आनी मागीर जेन्ना सत्तेचो वापर करून जशे एक एक करून सगळे कावन्सिलर लोकांक सगळे लागीं हाडले आनी शेवटी फडणवीसाची पळय ती मिटींग जाली तेन्ना तांकां कळोन चुकलेलें की आतां हो सीट कदाचित आमचो येवपाक शकता म्हणून तेन्ना तांकां निवडणूक नाका आसली, पूण कितें आहा देवाचो न्याय आसता, देवान योग्य तरेन न्याय दिलो, जजान योग्य तरेन न्याय दिलो आनी सणसणीत ती चपराक सरकाराचेर पडली। सादे शब्दांक म्हणपाक गेल्यार ही निवडणूक कट कारस्थान करून रद्द जाला अशें? कट कारस्थानूच करून ही निवडणूक रद्द जाल्या आनी तेच कितें आसा रवी नायकाची लेगसी आनी हे ते पळय म्हणटा पळय हे रवी नायकाक कसलेच श्रद्धांजली वगैरे ना। 2012 ते 2017 पर्यंत जे रवी नायकाचे कितें पळय हाल केल्लेले पळय ते आमी सगळे पळयल्या, ह्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ले पळय आमी पळयल्या।
आनी कितले पर्यंत ताका मानता आनी कितले पर्यंत ताका किंमत दिता हे आतां सगळें कळोन चुकलेलें आसा आनी तेचेर आनीक चड आनीक कितें उलोवपाचें आसा. हे एक्सिडेंट पळय दोना पावला जाला अशी अफवा आसा त्या हितूंक एक मिनिस्टराचो समधी हें जावपाचो आसा तेजो कोण रिलेटिव्स आसा अशी एक अफवा आसा ते कितें पळय योग पळय कितें आसा हाय प्रोफायल केस आहा म्हणून कळटा आमकां कित्याक लागून कळटा की जेन्ना विदावट रजिस्ट्रेशन टेम्पररी रजिस्ट्रेशनाचेर हेचेर आमचे ट्रेड सर्टिफिकेटीचेर जेन्ना गाडी हँड ओवर करता तेन्ना उच्च पयशाकाराचो भुरगो किंवा पयशाकाराकूच ती हँड ओवर केल्या हें आमकां सिद्ध जाता. दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आयज त्या संदर्भान हांवें पत्र कलेक्टराक आयज बरयल्लें आसा. काल हांव थंयसर मुद्दम सगळो सर्वे करून पळयल्लो हांवें त्या भागान की थंयसर दोन जे एक हॉटेल आहा थंय नामवंत आनी एक हॉस्पिटल आहा त्या भागान थंय दोन कडेन रोड डिवायडर घालूंक नासलेल्या कारणान हॉटेलांच्यान वयर जो ट्रॅफिक येता तो अचानक वयर सरपाचो प्रयत्न जाता. मागीर थंयच्यान कितें जाता जो पळय कोण हायवेचेर आहा पळय ताका ती स्पीड कंट्रोल करपाक मुश्कील जातलें ते पयलें जाल्यार म्हणटकच ताका लागून हांवें थंयसर कलेक्टराक आयज निवेदन दिवन स्पीड ब्रेकर घालचे अशी आमी थंयसर मागणी केल्ली आसा.